रफ़ी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इतने टफ टाइम्स में जहाँ पर बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स कैंसिल हो रहे हैं, उस समय में भी इतनी कन्विक्शन के साथ और इतने बड़े पैमाने पर ये फेस्टिवल करना, उसी स्पिरिट के साथ करना, ये तो मतलब उसके लिए फेस्टिवल डायरेक्टर से लेकर हर एक वॉलंटियर तक सारे जूरीज को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। In this situation, COVID situation, we had no idea because we got to know it was postponed and we were told that most of it will be digital. But under the circumstances, I think they have done a very good job and they are following all the safety norms, etc. But that's not taking away anything from the enjoyment of the movies. We've been coming, my husband and I, we've been coming here for last 12 years now. काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर सरिल्लो पराग रायकाराक गोंय भाजप पक्षान आपणायला. बेरेस्तारा दीस गोंय प्रदेश मुख्यालयान मडगांव मंडळ समितीच्या वांगड्यांच्या हाजरेन प्रदेश अध्यक्ष तानावडे हांणी पराग रायकाराक भाजपान प्रवेश दिल्ल्याचे जाहीर केले. जेंका आमी आज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश दिवपाचे आसात ते पराग गजानन रायकर. पराग गजानन रायकर हे मडगांवचे. पराग गजानन रायकर ही बरीच वर्सां हे काँग्रेस पार्टीन काम करताले. काँग्रेस पार्टींतली वेगवेगळी पोजिशनां तेंच्यांनी भुशयलीं. सध्या ते काँग्रेस पार्टीचे 7 गोंयचे जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले आनी काँग्रेस सेवा फावंडेशन म्हणून जे आसा ताचे ते गोंयचे प्रमुख आशिल्ले. तेंच्यांनी फाटल्या 4 दिसां पयलीं काँग्रेस पार्टींतल्यान ते राजिनामा दिलो तेंच्यांनी आनी आज ते आमचे बरोबर भारतीय जनता पार्टीन रितसर प्रवेश करतात. राजकीय क्षेत्रा बरोबर इतर सामाजीक क्षेत्रांत सुद्दां तेंचो बरो वावर आसा आनी ताका लागून तेंच्यांनी ठरयलें की भारतीय जनता पार्टी भितर प्रवेश करप. आज तांचे आमी भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशा वतीन हार्दिक स्वागत करता आनी आतां रितसर तांकां पक्षा भितर प्रवेश दिवपाक लागून तेंच्यांनी जे मेंबरशीप केल्ली आसा तिची पावती आमी तांकां दितात. अशें जाणून दिसलें की 25 वर्सां थंय रावन सादे कार्यकर्त्याक म्हत्व दिनात, खंय तरी सायडलायन करतात, खंय तरी चेपोवपाचो प्रयत्न करतात. सादो कार्यकर्तो हो कार्यकर्तोच रावता, काँग्रेसीचो झेंडो घेवन फुडें सरता, पण ताजी दखल कोणूच घेना. त्या खातीर हांवें इतले वर्साचो हे त्याग करून आतां बीजेपीन प्रवेश केल्लो आसा. खंयचीच मागणी आनी खंयचोच हे नासतना हांवें उघड रिते प्रवेश केल्लो आसा.